I-12, Kol Koran Polda, page 120. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुरवातीची उतरां. मोगाच्या भावा भयणींनो, आज कुरपेच्या नोवेनाचो 7वो दीस. नोवेनाचो विशय जावन आसा आपोवणे, विवेक, समर्पण. फ्रांसीस झावेरान देवाचें आपोवणें आयकलें. ताचेर नियाळ करून उदारपणान आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. शुभ वर्तमानांत आपल्या मोन्ना विशीं जेजू अशें म्हणटा, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तो जालो कोणशा संदीचो फातोर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning, Father. ह्या मिसान आमी मागुया तुमच्या पासत देवान तुमकां बरी भलायकी दिवं, मनाची शांती दिवं. तशेंच तुमकां कोणें सांगलां आसतलें आपल्या पासत मागात म्हणून, त्या वेळार आमी तांचे पासतूय मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हा विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, ह्या प्राचीत काळार हुर्बेन आनी दोंदोवनून कोत्ता तिचे वरवीं आमी निटोल निर्मोल जावं आनी अशें येवची आसा ती पासकांचे परबेक काळजाचे खरे भोगतीन आमी पावो शिकोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या एरा सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतावून बापूय जुजेचो अगलो मोग करतालो तें पळोवन
दुसरे भाव ताका जोळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरोवंक सिक्कीम गेल्ले आसता. इस्रायेलान जुजेक सांगले, तुझे भाव सिक्कीम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुमकां तांचेशी धाडटां. म्हणटूच जुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सुरशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हटलें, हो पळयात, सोपनेकार येता. येयात, ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सोपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां सोजमायलें. ताचें रोगोत वारोय नाकात. ह्या अरोण्यांत एक खण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतूच ताचे विविध रंगाचे आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके खणींत उडयलो. ती खण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालात तावन येतालो तो तांणी पळयलो. घोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताचे रोगतान आमचे हात भिजोवन आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें, आमी ताका त्या इस्माइलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादयांनी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुखोळ पडूंक दिलो. तांचें उदारपण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकळ्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचें झूम बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पोराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया जेजून परत याज्ञिकाक आनी पोजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मोळो लायलो. तांचे भोंवतणी आडो घाल्लो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी कांतोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोल पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळे घेवच्याक ताणें एक कुंवाड्याकशी आपल्या चाकऱ्याक धाडलो. पूण ताणें तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घाल्लो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वोन ओदीक आनी तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतलेत अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण तांणी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो तांचो दायजी, येयात आनी हाका जिवेशी मारुया आनी तांचेशी दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचे दोनी येतोच त्या मनशाक तो कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्त्यांचो वयर भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्यांक आपणाक त्या काळार फोल दिता तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक तो दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जावलो कोनशा सोदीचो फातर. ह्या सर्वेस्पराचे घडून हाडला ते पळोवन आमी थोतोक जाल्या. अशेंच तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकाचेर वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज तुमचे कोडे काडून घेतले आनी पुती फळां कोत्तात तसल्या लोकांक ते दितले. ताच्यो वोपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजियो आपणाचूच विशीं तो उलयता म्हूण समजलें आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक ते भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक तांकां मानतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी आयकलां आसतले वा पळयले आसतले, जायत्यो आवय बापूय म्हणटात एकदम आमी आमच्या भुरग्यांक सगळे दिले पूण आयज आमचीं भुरगीं आमकांच त्रास कोत्तात. व जायते फावटी आमी ऑफिसान बा पळयलां आसतले, आमी दुसऱ्यांक जायते बरें केलां पूण उरफाटें म्हणल्यार ते आमकांच त्रास कोत्तात, निमाणें आमकांच त्रास कोत्तात. कितें बरें केलेलें ते सगळे विसरतात लोक आनी मागीर आमकां त्रास कोत्तात. हे आमी सगल्यांनी खंयसर ना खंयसर आमच्या जिवितांत अणभवलां आसतलें. आयच्या शुभ वर्तमानान देवूय तेच अणभवता. देव तांकां एक फार्म को दिता. ते तेनंताक तो बरे भाशेन बांदता, सगळे बरें कोत्ता, बरें बांदता, टावर बांदता आनी सगळे वस्तू तांकां तो दिता. कित्याक तेमीन आपणाचें पोट भरपाचें आनी देवाक वो त्या ओनराक तांणी कितें दिवपाचें. पूण हो लोक कितें समजता की हें तांचें. आमच्या जिवितांत म्हाका दिसता आमकांय केन्ना केन्ना दिसून येतलें की वी आर रिस्पॉन्सिबल ओन्ली टू आवर सेल्फ. आमचो देव आमकां सांगूंक सोदता आयज की आमी देवाची मनशां. देवाक सोडून आमकां खुशालकाय मेळूंक जायना. जेन्ना देव आमकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता, जावं आवय बापूय जावं कितें काम दिता, तो आमकां ते मिन्सूय दिता. ह्या मनशांक तो सगळें बांदून दिता, सगळें शेत दिता, तितून झाडां घालता, तितून मागीर टावर बांदता, सगळे दुरीग बांदता आनी तांच्या हातीन दिता.
आनी तो मागीर पयस वयता, म्हणजे तो इंटरफियर करिना, तो तांकां ट्रस्ट करता. आमकांय जोन एकल्या मनशाक देव आमचेर भावार दवरता. पूण मनीस आमी जायते फावटी पाटकान पडटात, वो देवाक सोडून दुसरे वस्तू कोत्तात, वो आमी देवाक समजतात देव आमचे भाशेन आनी देवाक आमी नाकारता. पूण जेजू म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता, जेजू देव चाकरांक धाडटा. गॉड सेंड्स पीपल. देव मनशांक धाडटा आमच्या जिवितान आमचें मन बदलपाक. तो आमकां कंडेम करूंक धाडिना, तो धाडटा, तो ओनर धाडटा. तो समजता ह्या लोकांक म्हाका दिसता समजोंक नासलें. दे मस्ट हॅव बीन सम मिसअंडरस्टँडींग, दे मस्ट हॅव बीन सम डिफिकल्टी. ह्या पासून तो लोक अशे बिहेव करतात. ह्या पासून लोक आपणाचें कितें आहा तें सोडून दुसऱ्यांचें घेवंक वयतात. पूण निमाण्याक कितें जाता, देव हो तो ओनर तो येता आनी अकावंटेबिलिटी घेता. तो तांकां विचारता कितें, आनी तें शेत काडून तो दुसऱ्यांच्या हातीन दिता. आयज म्हाका दिसता देवूय आमचेर तो फूल भावार दवरता, आमी बरें करतले म्हणून आमच्या जिवितान. आनी देव मनशांक धाडटा, वो प्रवाद्यांक धाडटा, वो आपूण येता आनी आमकां बदलूंक सोदता. पूण आमच्या जिवितान ह्या मनशा भाशेन आमकां कितें दिसता की आमी देवाक सायडीक काडया आनी आमचें जिवीत आमकां जाय तशें जियोया. आनी देव सांगता आयज की जे कोण अशें जियेतात तांचे हितूंतले जिवीत ते भायर काडटले. न्हय, पूण देव काडटा. पूण आमचे चॉयसीस आमी उजार करता त्या पासत आमकां त्रास जातले. आनी आयच्या पयल्या वाचपान एज वेल एज शुभ वर्तमान आमी पळयता, जे लोक बरें करतात, हू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, जे लोक देवाचे बरे मनीस आसतात, तांकां तांच्या जिवितान त्रास आसतात, तांकां तांच्या जिवितान खुरीस आसतात. जोझफाची काणी आमी आयकल्यात, ताचेच भाव ताका त्रास करतात. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकता, जेन्ना तो मनीस आपणाच्या पुताक धाडटात तेका पासून ते मारून उडयतात. जेन्ना आमी कितें बरें करूंक गेल्यार, जेन्ना आमी देवाचे वाटेर चोडल्यार आमकां त्रास जातले. पूण त्रास जाता म्हणून आमी फाटीं सरोंक जायना, त्रास जाता म्हणून आमी भिवून रावंक जायना. त्रास जातात तरी आमी फुडें वचोंक जाय. त्या पासत आमी जेजूचें जिवीत पळयल्यार तेकाय त्रास जातले, पूण तो आपणाचो खुरीस उखलून फुडें गेलो. आयज म्हाका दिसता देव आमकां आपयता पयलें म्हणल्यार आमकां समजोवपाक की देव सगलें दिता. आमचें जिवीत देवाचेर आदारलेलें आसा, न्हू ह्या मनशाचेर वो आमचेर. दुसरें म्हणल्यार आमकां जे वावर वो आमकां जें काम देवान दिलां तें आमी करूंकूच जाय. आनी देव आमकां मिन्स दिता, देव आमकां लोक दितलो आदार करपाक, आमचें जें काम आहा तें फुडें व्हरपाक. तिसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता देव आमकां सांगता की आपूण येतलो आनी तुका विचारतलो ह्या टॅलंटाचे हे तुजें कितें केलें, तुवें कितें बरें केलें की वायट केलें. गॉड वील नॉट जज, पूण आमी कशें आमचे चॉयसीस करतात तितूंतल्यान आमकां बरें वा वायट जातलें. आनी लास्ट म्हणल्यार जे लोक बरें करतात तांच्या जिवितान त्रास आहात, पूण त्रास आहा म्हूण आमी फाटीं सरोंक जायना, पूण आमच्या जिवितान आमी फुडें वचत रावंक जाय. आमेन. आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्माचे फुडारी खूब तोकोस घेवन जेजूचें उतर पुरगोडटा. देवान तांकां बळ आनी शक्ती दिवंक आनी तांच्या वावराक खूब फळां मेळूंक तांच्या पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी
भोव करून गोंय शाराच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या समाजाक सेवेक पिडेत आनी कोश्टान सांपडलेल्यांक गरजेच्यो वस्तू दिवन तांचें जिवीत कुशाल बरीत करूंक सोदता. देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या तरणाट्यां पासत मागोया. जण एकल्यान आपलें मन आनी काळीज उक्तें दवरून देवाच्या आपोवण्याक उदार काळजान जाप दिवंक तांच्या पासत मागोया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. थोडो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी आमी चिंतुया आमची कितें जबाबदारी देवान आमच्या हातीन घातल्या ती. जावं आवय बापूय जावं कितें कामाची जावं कितें वस्त आमी कोत्ता ही जबाबदारी देवान आमच्या हातीन घातल्या. आनी देव आमचे सदांच आमकां बरी भलायकी दिता, बरी मनाची शांती दिता आमचो वावर जो आहा ते फुडें व्हरपाक. देवा लागीं मागुया गोठाय की आमी आमचो वावर जो आसा ते बरे भाशेन करूं. आमी सदांच देवा बरोबर रावन आमचें काम करूं. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C26 निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची पेज 39. निर्मल बेट उंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून तिको म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. कुनवाळ्या बापा, हो संस्कार समोरमूंक आमकां फावो ते पोरी तयार कर आनी मोगान जियोंक तांचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्या तुज्या ओनूच शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पातयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार बळीचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जोईत व्हरून पुनो जिवणपण उगडापेक केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो गूट पडगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनो जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलय सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनो जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या घोराब्यान जी मेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
देवाक आमचे सदांच भावात आसा की आमी बरें कोत्तेले आमच्या जिवितान आनी जेन्ना आमी वायट वयता ह्यो मनशांक धाडटा की आमी परत यो नो आमकां वायट करपाक आमी परत यो तांचे जेजू बारबर बरो संबंद बांदूंक सो आयज आमी मागुया आमचे बापा म्हणटना की आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातीन घालुया जो वावर जे काम आमी कोत्ता ते आमची फामील सगल्यांक आमी देवाच्या हातीन घालुया बरोबर आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओट्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पोरती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावाताचेर दीश घाल आनी तुजे खुशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली Page 55, Jesu Moja, D16. D16. Glory banche, dove bi
Moshe. Tushi sukun tushi, o mit reskai, Gyune Jesu, Gorit Kalzan Moshe. Så hot lav, ikke skot gen Jesu. Kort futolio, kori salio nilmon. Pat kache kot maka, futla saipa. Maka hatla nilmon korundo fo. Pat kache kot maka, futla saipa. Maka hatla nilmon korundo fo. Poiloshlo. Jesu Moshe, kirko masawat mo. Munchan salyar, ta chivitot sitli. Dorito chekalis, mo vantole. Makato son sorun wotso naka. Dorito chekalis, mo vantole. Makato son sorun wotso naka. Tan buklagla, Moshe ot miang Jesu. Moche kan kluns, sorga velja undia. Jesu vietuka, asjong pravda. Duši šiva, koslons makachina. Jesu vietuka, asjong pravda. Duši šiva, koslons makachina. Bache, the baby rod get lay. Dur bonagir, Jesu bitur soloy. Tu Jesu contushi, o mit reskai. Gyone Jesu, gorit kalzan Moshe. Tu Jesu contushi, o mit reskai. Gyone Jesu, gorit kalzan Moshe. Tu so hot lang, ikit skot gen Jesu. Kort futolio, kori salio nilmon. Pat kache kot maka, futla saipa. Maka hatla nilmon korundo fo. Pat kache kot maka, futla saipa.
उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, सासनाचे सोडवणेची सुफोल खुना करून आमकां तुवें ह्या पोवी जेवणान दिलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवून काळजान तावन आशोवंक आनी ती जोडूंक आमकां साबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागियोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सोगलेस लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेवून बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजे विनोदी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोवे बापाक वाकांतांव. आमेन. Page 240, U19. San Francisco Xavier, तुझी कुडू गोया शरणा, तुझी सुजा सोयिका, सदा सोयिवो कोर म्हाका. तुझी सुजा सोयिका, सदा सोयिवो कोर म्हाका. San Francisco